जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांचो आनी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्या तांदळ्यांत भुकेल्यांत तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान यो करताय म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला हे मुन्नेच्या पुस्तकांतल्यान 28 ओवेसवर 24 वड। तो प्रितीच्या भाव भयणांचो हे वेळार आमी देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सोजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन आमी बरुया आनी हो वेळ आमी देवाच्या उतराचेर नियाड करुया। तर आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करून मुन्नेच्या पुस्तकांतल्यान 28 ओवेसवर 24 वड आमी वाचुया। जो कोण आपल्या बापायक आनी आवयक चोरता आनी हें पातक न्हूय म्हणटा तो एका वाटेर घात मारप्याचो सांगाती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांचो हे वेळार हे मुन्नेच्या पुस्तकांतल्यान 28 ओवेसवर 24 वड हे वेळार आमी हे देवाचें उतर इस्कुटावया आनी हे देवाच्या उतराची सोजमणी आमी घेवया। तो देवाचें उतर म्हणटा, जो कोण आपल्या बापायक आनी आवयक चोरता आनी हें पातक न्हूय म्हणटा तो एके वाटेर घात मारप्याचो सांगाती। जरी तर आमी आमच्या आवय बापायक चोरता, जावं ते दुडवांनी पयशांचे वाटेन जावं ते भाटा बेसाच्या वाटेन आमी तांकां चोरता, जाल्यार आमकां तें व्हड पातक हे देवाचें उतर म्हणटा। आनीक जो कोण हें पातक न्हूय म्हणटा तो एका घात मारप्याचो सांगाती आसता आनी तो सांगाती जाता। तो प्रितीच्या भाव भयणांचो जरी तर आमी आमचे आवय बापायक चोरल्यांत, जावं ते दुडवांनी जावं ते भांगारान जावं ते भाटा बेसान, जाल्यार आमी हे वेळार भोगसणें मागुया देवा लागीं। कित्याक हे पवित्र पुस्तकांत मुन्नेच्या पुस्तकांत ओवेसवर 28 24 वड आमकां जायतें शिकयता। जो कोण आपल्या बापायक आनी आवयक चोरता आनीक हें पातक न्हूय म्हणटा तो एका घातक्याचो सांगाती जाता। तो प्रितीच्या भाव भयणांचो जरी तर आमी आमच्या आवय बापायक नाडल्यांत, आमी आवय बापायक आमी चोरल्यांत, जावं भाटा बेसान, ह्या वेळार ह्या दिसांनी जायतें आमकां आयकोंक येता आवय बापायचे वयर। जायते जाणांनी आवय बापायक आपल्या भायर घातल्यांत तांच्यो सायनी घेवन आनीक आपल्याच्या नांवार भाटां बेसां केल्यांत, जावं ते भांगार जावं ते दुडू। तो प्रितीच्या भाव भयणांचो हाचे फुडें आमी करचें न्हय, कित्याक हें देवाचें उतर म्हणटा। आनीक जरी तर तुमी केलां जाल्यार हें पातक न्हय म्हणचें न्हय, कित्याक हें व्हड पातक जावन आसा। आनी जर तर तुमी तुमच्या जिवितांत तुमच्या आवय बापायक तुमी चोरल्यांत जाल्यार ह्या वेळार तुमी देवाक भोगसणें मागात आनीक त्या पातकाचेर तुमी पोत्तून पातक करीत रावं नाकात आनी तुमच्या आवय बापायक तुमी मोगान लेखात आनीक तुमी मोगान आवय बापायक च्या सांगाताक तुमी चलात। तर हो जावन आसलो म्हजो ल्हानसो विशय। जे कोणें आपल्या आवय बापायक चोरल्यांत, जावं ते भाटान जावं ते दुडवांनी जावं ते भांगारांनी आपल्या आवय बापायक चोरल्यांत, जाल्यार तांकां हांव एक विनंती करतां, तुमी भोगसणें मागात देवा लागीं। आनी हें पातक न्हूय म्हणून तुमी अशें म्हणो नाका, कित्याक हें जावन आसा व्हड पातक जावन आसा। तो प्रितीच्या भाव भयणांचो हें तुमी पवित्र पुस्तक उक्तें करात मुन्नेच्या पुस्तकांतल्यान हे 28 ओवेसवर 24 वड तुमी वाचात आनी तुमी नियाड करात। आनीक जो कोण हो म्हजो विडियो पळयता तांकां हे वेळार हांव उलो मारता, जाता तितलो हो विडियो शेअर करात। जे कोणाक उतर मेळोंक ना देवाचें तांकां उतर हें दियात, तुमी परगट करात, कित्याक तुमकांय ती संदी दिल्ली आसा। आनी जेन्ना तुमी हें देवाचें उतर परगट करतलीं, दुसऱ्याक शेअर करतलीं, तेन्ना देव तुमकां इनाम दितलो। आनी जो कोण हो म्हजो विडियो पळयता तांकां सगळ्यांक परत एक पावट जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो विडियो हांव सोंपयतां।